माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो फोकस वो रिन्युएबल एनर्जीचेर आसा आनी त्यांनी PM सूर्यघर योजना ही इम्प्लिमेंट करपाक लायली। आमच्या राज्यात तिका जोडून आमी मुफ्त बिजली योजना वो वर्कशॉप सुरवात केलो। आमी स्ट्रीमलायन करपा खातीर म्हाजें म्हणणें आमदार जे हांगासर पयलीं आयिल्ले आसा तांच्यांनी आमच्या गॅडाक कॉन्टॅक्ट करचो। एक प्रोग्राम तुमच्या प्रत्येक पंचायतींत लावचो जेणे करून तांचे ॲप्लिकेशन घे पासून अपलोड करी पर्यंत तुम्ही दिल्ल्या पंचायतीन दर एका पंचायतीन एक दीस ते वतले। थंयसरल्या लोकांक तुम्ही सगळ्या जाणांक हाडात, सगळे अपलोड करी पासून सगळे काम जे आसा पळय न्ही आमचे गॅडाच्या जे स्टाफ आसात ते गॅडाचो स्टाफ कंप्लिटली करतले। हाज्या खातीर हांवें गॅडा कडेन उलोवन आमचे जे एम्पॅनल्ड कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात हांच्या कडेन टायअपूय केला। आमी एकदां घेतल्या उपरांत म्हणजे तांची सबसिडीज जी आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची आनी आमची ही जरी आमी त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन पास ऑन केली आसत जाल्यार घेता तेका ते फ्री ऑफ कॉस्ट मेळचे, म्हणजे कस्टमराक फ्री ऑफ कॉस्ट मेळचे। फुडल्या तेजो 10 वर्साचो एन्युअल मेंटेनन्स वो तेच्या कडेन सायन करचो आनी तेका मंथली आमच्या गॅडाच्या थ्रू पेमेंट करचे। आनी आतां पर्यंत आमच्या कडेन जवळपास 500 कंज्युमर जे आसा पळय न्ही हे ऑलरेडी रजिस्टर्ड जाले आनी तातूंतल्यान तांच्यांनी हे घेवपाक बेनिफीट घेवपाकूय सुरवात केल्ली आसा। आतां पर्यंत आमचे रूफटॉप सोलार डोमेन 54.2 मेगावॅट आसा। ग्राउंड माउंटेड सोलार हातूंतल्यान आमचे 1.95 मेगावॅट आसा फक्त।